this formalin issue that was happening, which Maulama has said there is formalin in the fish. Is it over? What is the government doing about it? Why there is no chief minister's answer? Why is it silent over this issue? And who is Vijay Sadasai to say that fish is safe? They said within the permissible limit. Why is the fish within the permissible limits? There should be no limit. It should be formalin-free fish. तुक नाका तू आयनाका तू नुस्त्याची आडू लोक ना पण आज मार्केटान लोक आसा उणे आसा म्हणून एक्चुली लोकांय डिपेंड्स मिनिस्टरांय कितें चाळून घालपा बरो मुगे कोणता नुस्तेकारा प्रॉब्लेम करप ना आनी म्हाका सद्या सवाय दिता कित्याक मार्केटांत सद्या हे कॅमिकला लागून फ्लेमिंगा लागून लोक मातशे भिलो आहा पयलीं भाशेन जे हुकूट घालून लोक आसतलो ते भाशेन ना ताका लागून म्हाका सद्या हे लोक ना म्हूण हें रेट घोडी देंवय आसतली हें म्हाका दिसोता पूण फाल्यां नाय म्हूण पूण हांवें पासून तेच्या सकाळीं चयलोलें तेणें कॅमिकल हाडलोलें एक बालद्यां घालून तितून एक शेवट घायलोलो आनी शेवट सोमतो तें उदक सोमतें तांबडें जालोलें आमची जिरोय हांव हे भाशेन आलो पूण सायन्स म्हळ्यार तेन्ना म्हणून बोलाचो हांवें बानगडी कित्यो कांय कोणें तुगे हें कितें म्हणजे गोवोरमेंटान हेजेर सारकें गोवोरमेंटान हें म्हाका सुद्दां कितू वर्सांनी केलें सुद्दां म्हाका हें एक्चुली चॅक पोस्टाचेर एवरी डे जावपा जाय गिरायक आसा लोक कोण कोण ना न्ही तेंचे हाडलेले आसले ते कितें करपाचें ना न्हू भियो न्हू गिरायक जाय ना आमी कालो तेंचे जमताय थंय लोक चड आसतालो न्हू होय होय तू गिरायक चड आसता ना कोण गिरायक येना नाक मुडाय सद्या आमकां तुका खावपाक त्रास जाता. The fish which is coming from outside, which is coming from other state, which I already said, chemical is banned. It is not good for health. I think they should punish them. आम्ही गोंयकार नुस्तेकारां कित्याक बॅन कोत्ताय आनी तेंगे मार्केट कित्याक बंद? It is a lot of effect. It will take some time. हे रेस्टॉरंटाक गो जाल्यार लोक फिश आता राती देखून आमगे कोणें गेल ना फिश गेल ना बरें गेल ना दुसरें मागताय कित्याक हेजेर कळटा सो दीस इज नॉट गूड सायन गोवा एज अ ट्युरिजम डेस्टिनेशन